मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी 17व्या आयतारान आसा, आमकां हो विशय आमच्या मुखार दवरलेलो आसा. जेजूक रिगून रावून शापाय शामायक आनी जाणट्यांक मोतयांक कशी आमी लेखूंक जाय. तशेंच आमी सांत इनास लॉयलाचे नोयना करता आनी हो विशय आमच्या मुखार दवरला तो म्हटल्यार जेजूक सगळें रिगून भाग्यवंत इनासाचे भाशेन फूट पडलेल्या संवसारान एकवटाचे पूल बांदूंक जाय. आमी आमचे गोंयांत तरी जाणा पूल कितलो गरजेचो. तरी तर एक गांव दुसऱ्या गांवा बरोबर एक कोत्ता जाल्यार आमकां पुलाची गरज आसा आनी आमी ते पुलार वता हांगासून थंयसून आनी ताचे लागून आमकां सोंपें जाता. आमच्या जिवितान आमची वडील जी आसा, शापाय शामाय जाणटी जी आसा, त्यो एक पूल कसो जाता आमच्या धर्मा विशीं. कित्याक आमी आमचो पयले मागणी आवय बापाय शापाय शामाय कडेन शिंगता आनी ताचे उपरांत मागीर आमी दोतोनीक वेता आनी वेगवेगळी मागणी शिंगता आनी ओदीक ओदीक आमच्या धर्मान आमी वाडटा. तो ती जावन आसा ती पयली सुरवात आमच्या जिवितान. तो जेन्ना ती आसात आमच्या जिवितान, ती आमकां आमचे धर्मा विशयी आमच्या जिविता विशयी आमकां खुबशें उक्तापें करून दिता. आमकां तांची जाणवाय ती आमचे थंय दिता. जे परी आमी पयले वाचपान आयकलां कशे भाशेन सोलोमन राजा आपणा पासत एक तो भुरगो आसलो आनी तो जाणवाय मागता आपले पोजेची सेवा करूंक. तो जाणा राजा म्हळ्यार खूब गिरेस्तकाय आसा, पूण ही गिरेस्तकाय कसलीच फायदो ना जोरी तर हांव म्हजे पोजेक सारको लेखीना जाल्यान. ताचे लागून तो देवा लागीं मागता, म्हाका जाणवाय दी म्हजें काळीज मन उक्तें करूंक, म्हजे पोजेक समजूंक. आनी ही जाणवाय देव ताका फावो करता. आनी देव ताका फकत जाणवायत फावो करना, कित्याक ताणें मागोंक ना पळय त्यो वस्तू ताका फावो करता, गिरेस्तकाय ताका दिता. तर आमच्या घरांनी ही गिरेस्तकाय आसा, आमची जाणटी, आमची शापाय शामाय आमचे फामिलीन आसा. तांचे बरोबर आमी ती एकवटाचे पूल बांदूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमी तशें करता आमचें जिवितूच न्हय, आमचे जिविता वरवीं दुसऱ्यांचे जिविताचेर प्रभाव येता. कित्याक ती पळयता आमी क्रिस्तांव कशे आमचे वडिलांक लेखता, कशे भाशेन आमी तांकां सांबाळटा हें पळोवन दुसरी म्हणटली खऱ्यांनीच ही फामील जावन आसा क्रिस्ती फामील. खऱ्यांनीच ही फामील जेजूक रिगून रावता तसली फामील. आनी जेन्ना आमी जेजूक रिगून रावता आमी ताका पयलो वयलो स्थान दिता, ताका सारकें मोल दिता. जे परी शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, मनीस शेतान वेता आनी ताका शेतान एक मोलादीक थेवो मेळटा. तो सगलें विकता आनी ताके शेतूच घेता. तशेंच मोतयां सोदूंक वेता तो वेपारी, ताका मोलादीक मोती मेवता, तो सगलेंच आपलें आसली ती गिरेस्तकाय विकता आनी ते मोती आपणा पासत तो घेता. तो जेजू जावन आसा ते सगले व्हड मोती आमचे जिवितान. जरी तर आमी ते ओळखून घेता, जरी तर आमी ताका रिगून रावता, तेन्नाच आमी ओदीक ओदीक ताका ओळखून आमचे काळजाचे खोल्यांसान ताका आमी रिगून रावतले. जेन्ना आमी ताका रिगून रावता आमचे जिवितान जें कितें खुशालकाय येता, दूख येता, त्रास येता, कोस्ट येता, तशीच पिडापीड येता, ती सोसूंक आनी ताचो फुडो करूंक आमकांच देवाचो आदार मेळटा. अशें भाग्यवान पावलू आमकां दुसरे वाचपान सांगता. तो आमकां उगडास करता जें कितें आमकां दिलोलें आसा तें देवा वरवींच आमकां मेळ्ळोलें आसा. तर आमचें जोण एकल्याचें मिसांव कितें जावन आसा. आमकां आयज जेजू सांत इनास लॉयला भाशेन जावंक एक पूल बांदूंक, एकवटाचो पूल बांदूंक आमंत्रण दिता. आमी कशें तो पूल बांदतले? जंय जंय वेगळोचार आसा थंय आमी समजणी हाडूंक वावरूंक जाय. जंय जंय झगडी आसा जाता थंय आमी सोंबोवन घडोवन हाडूंक वावरूंक जाय. जंय निराशीपण आसा थंय आमी बोरवांसो दिवंक वावरूंक जाय. तर मागुया मिसा बलिदानान जे परी सांत इनास लॉयलान आपले जिविता वरवीं जे कितें आपले जिवितान तो व्हड मनीस सांग सोदता ते सगळें सोडून संवसारान तो मोग सोडून देवाचो मोग केलो आनी आपले जिवीत देवाच्या हातान दिवन देव म्हाका मार्गदर्शन दितलो ते मार्गदर्शनान चलून तो देवाची बरी खबर परगोटूंक लागलो आपल्या उतरांनी आनी कोन्यांनी. आमी आमच्या जिवितान अशें करूंक
एकवटाचे पूल बांदूंक शापाय शामायक जाणट्यांक रेस्पेद मान दिवंक सगल्यांक बारबोर घेवन चलोवंक देवाची कृपा नादार आमकां मेवल्या पुरो म्हूण मागुया.